राती आमकां 20:45 8:45 सुमार कॉल येयले. कॉलर आसा अनुप सावंत. तांणी आमकां सांगलें की हॉटेल डलास जे आसा ते एके कॉटेजीक फायर जाला म्हणून. इमिजिएटली म्हजी एक गाडी 2101 गाडी टर्न आउट जाली आनी जशें परत कॉल येवपा लागले म्हणून दुसरी गाडी हांवें हांगा पेडणेच्यान धाडली. दोनूय गाडयो कॉल स्पॉटार पावले आनी गाडी हे जे आसा थंय पावून फायर फायटींग स्टार्ट जालें. फायर जो आसा कॉटेजीस असल्या कारणान फायर जो आसा तो व्हडलो जालो. इमिजिएटली हांवें म्हापसा आनी पर्वरी इन्फोर्समेंट म्हाका हे केलें आनी म्हजे हायर ऑफिसर आहा पळय तांकां इन्फॉर्म केलें रिगार्डींग हे फायराचे. तकरीबन आमकां ना म्हटल्यार 3 ते 3.5 वरां लागली फायर पालोवपाक. कंट्रोल एक 1.5 वर लागले आनी हे केले. हॉटेल डलासाची फायर सिस्टम एक्टिवेट असली त्यांच्यानी स्टार्ट केली पूण त्यांची टाकी लहान कमी कॅपॅसिटी असल्या कारणान त्यांची एक 10-15 मिनटान त्यांचे उदक सोंपले. सो तितल्या मेरेन माझी फायर ब्रिगेड पावले आणि इमिजिएटली आम्ही फायर फायटिंग स्टार्ट केले. टोटल 30 कॉटेजीस 4 कॉटेजीस तेजे जळ्यो. उरलेले 26 कॉटेजीस आम्ही म्हणजे म्हजे स्टाफ पेडणे फायर स्टेशन म्हण म्हापसा फायर स्टेशन आणि पर्वरी फायर जेंचे परिश्रमान हे बाकीचे कॉटेजीस आसा पळय ते आम्ही सेव्ह करपाक पावले. सांगपाचें म्हळ्यार कितें की गाडी जी आसा आमचे थोडे तेंच्यांनी कॉटेजीस अश्यो बांदलेले आहा की गाडी जे एंट्रन्स आसा तेंच्या एंट्रन्सा भितर गाडी वचना. सो तुमच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदता की जे गेटी घालता पळय तेतूर फायर एक्सीस जावचो असो मातशें इनिशिएटीव घेता. हांव म्हज्या डायरेक्टराकूय म्हज्या रिपोर्टान घालतलो की गेटी आसा ते कमी आसा आनी विड्थ कमी आसा आनी गाडी फायराचे वचना. फाटल्यातल्यान घालून म्हाका मातशें तेज्या खातीर एक 5-10 मिनटां टायम लागलो आनी फायर फायटिंग करपाक हे केलो. पूण बरीतली बरी गजाल म्हळ्यार भितर कॅज्युअलिटी ना. आमी लोकांक एवॅक्युएट केले थंयसले फूल हॉटेल जी आसले प्रिमायसीस आसले लोकांक एवॅक्युएट केले आनी फायर फायटिंग आमची चालूच आसले. एवॅक्युएशन चालू आसले. कॅज्युअलिटी कोण जावंक ना, इंजर्ड कोण जावंक ना. आनी अशे रितीन आमी आमचो फायर फायटिंग जो हे प्रोसेस आसा पळय तो कंप्लीट केलो. टोटल फायर म्हाका 4 व्हेकल लागले प्लस आमी गाडी सायडीच्या हॉटेलासून टॉपअप केले. मागीर आमच्याकडे एक पंप आसता सबमर्सिबल पंप ताजे हॉटेलाचे स्विमींग पूल वापरून गाडयो टॉपअप करपाक लागले आनी सायडीतली फायर फायटिंग करपाक लागले. अशें करून 8:45 8:45 गाडी गेल्ली म्हाजी. ती 3:15 आमी रिटर्न येयले थंयच्यान. इतलो टायम आमकां तो फूल फायर जो आसा पळय तो एक्सटिंग्विश करपाक इतलो टायम लागलो. 5 ते 6 कॅन फोम वापरलो बिकॉज फोम कित्या खातीर वापरचो पडलो की मॅट्रसी भितर जळटाल्यो आनी तो फायर उदक मारून एक्सटिंग्विश जायनासलें. सो ही जी रिपोर्ट जो आसा तो म्हज्या हायर ऑथॉरिटीक हांवें सांगलेलो आसा. लॉस ओनर जो आसा पळय तो लॉस कितले ते अजून सांगूंक ना तेणी पूण जो मॅनेजर आसलो तो बोलगे अराउंड 40 lakhs लॉस आसा. ऑपरेशन म्हणजे ना म्हणल्यार 5 वरां चल्लें. फूल कंप्लीट सारको हे करता म्हणल्यार 5 वरां लागले. आमी 9 थंय पावलेले आनी 3 आमी रिटर्न येयले. स्टाफ जो सब ऑफिसर आसलो जयराम शेटगांवकर. मागीर म्हापसाचो लिडींग फायर फायटर आसलो खान म्हणून आसलो. पर्वरीचो एकटो हवालदार आसलो. म्हजे ड्रायव्हर ऑपरेटर खरात आसलो, विठ्ठल परब आसलो, विष्णुदत्त परब आसलो. मागीर बाकीचे फायर स्टाफ आसले मनोज आसलो, केतन कामुलकर आसले. हे म्हजे स्टाफ आसले. तशेंच म्हापसाचे स्टाफ आसले. नांवां आतां म्हाका हे ना. इतले बरेंतले बरे भुरग्यांनी काम करून 30तले 26 तेजे जे कॉटेजीस आसा ते आमी वाचोवंक शकले.